मिसाच्या बलिदानान माटो घेवंक तयार जाताना सगळीं आमी उबी रावून याज्ञिकाक येवकार दिवन गायन करुया. गायनाचो आंक A4 पेज 2. Kirskoळ काळजामची तोया दिवंक तुका एक मोगाचो नमस्कार. आयकोर किरकोळ काळजामची तोया दिवंक तुका एक मोगाचो नमस्कार. आपयल्याय म्हूण भुरग्यांक आमकां देवान सगल्यांक आमकां आपयल्यान आनी एक एकल्याक एक एक आपोवणें आमकां दिलां. थोड्यांक काजाऱ्याचें, थोड्यांक आंकवारी जिविताचें, समाजांत बरें करपाचें, पाद्रीपणाचें, मोटवाशें जिविताचें. ह्या सगल्या आमच्या आपोवण्या खातीर आमी देवाक दिन वाचुया. ह्या आपोवण्यांक बरो आमी पाळो दिवया आनी खेरीत भाशेन आयज आमी मागता काजाऱ्यांच्या लग्नीक जिविताच्या आपोवण्या खातीर, लग्नाचें जिवीत बेस घेतलेल्या खातीर आनी बेस घेवंक वेतेल्या खातीर वो हें आपोवणें मानून घेतल्या खातीर खेरीत भाशेन आयच्या दिसा मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचेय सवेही आसो. बगाळ भाव भयणीनो, आमच्या 3 जाणांचो आयचो 3रो दीस आनी आयचो विशय जावन आसा कुटुंबाची सुरवात, द बिगिनींग ऑफ अ फॅमिली. लग्न संस्कार, कुटुंबाची सुरवात, लग्न संस्कार. लग्न संस्काराचें महत्व, इम्पॉर्टन्स ओळखुया. इंग्लीश भाशेन मॅरेज इज द फाउंडेशन ऑफ द फॅमिली. लेट अस एक्नॉलेज द ग्रेटनेस ऑफ मॅरेज. होच विशय ही सुत्रां मनान धरून मिसाचे भेटेन वांटो घेवया आनी सुरवातेकूच आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बराबर बोगसोणें मागून हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी. सरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट आदारून, बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पश्चात बेगीन सुदांचा कुवार मारयेक सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करो आदी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
मिसान मागुया रुमिल्दा पेरेरा जे खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर प्रार्थोया. सर्वेश्वरा सासनाच्या देवा तुवें पादोवाच्या बागेवंत आंतोनी खोऱ्या बावाडताचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांताक आसलेल्यांचो तीर आसरो करून तुवें दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या स्वामी ह्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. तोबीताच्या पुस्तकावेलें वाचप. म्हज्या दुकांत हांव रडूंक लागलो आनी विलाप सोडून हांवें अशें मागणें केलें. सर्वेस्परा, तूं प्रमाणीक आनी तुज्यो करण्यो प्रमाणीकपणाच्यो. सगल्यो तुज्यो वाटो काकूत आनी सोत आनी तूं नितीवंत नितीदार आनी तुजे निवाडे सदांच नितीचे. देखून सर्वेस्परा, म्हजो उगडास कोर. म्हजेर तुजी नदर घाल आनी म्हज्या पातकांक लागून आनी तुज्या दोळ्या मुखार नेनारपणान केल्ल्या चुकी पासत तशेंच म्हज्या पुर्वजांच्याय चुकी पासत म्हाका खास लावं नाका. आमी तुजेर पातक केला आनी तुज्यो आज्ञा मोडल्यात. आमचे लुटून व्हरूंक तुवें निर्मिले. गुलामपणाचे आनी मरणाचे स्वाधीन तुवें आमकां केले. आमकां तुवें शिंपडायले त्या सगळ्या राष्ट्रां मदें खोबरांचो, केपाडांचो आनी केडण्याचो माल आमी जावंक तुवें निर्मिले. तुजे कायदे आमी पालूंक नात, ना म्हूण तुजे मुखार स्वता प्रमाणे आमी चलूंक नाव. देखून म्हज्या चुकी पासत आनी म्हज्या पुर्वजांच्या पातकां पासत आमकां फावो ती खास लायताय तेन्ना सगळे तुजे निवाडे सारके. देखून आतां म्हजी चोरी तुका जाय तें कोर. तुजे खोशये प्रमाणे म्हजो प्राण काड. ह्या संवसारांतलो भायर सरून पोतून हांव मातयेक वचूंक सोदतां. कित्याक जियोंचे परस मेल्यार म्हाका अदीक बरें. बेश्टेच म्हज्यो किडण्यो मस्कऱ्यो कोत्तात. देखून भोव व्हड म्हजें दूख. सर्वेस्परा, तुज्या हुकुमान ह्या दुकांतलो हांव सुटलोलो म्हूण रावतां. सदां काल हांवें जियोंक जाय त्या म्हज्या घरा म्हाका वचून दी. म्हजी वेली तुजी नदर काडूं नाका. त्याच दिसा मिदियेच्या एकबटाना गांवांत साराक राखेलाच्या धुवेक अशें घडलें. ताच्या बापायची चाकुनीन तिका अपमान केली. तिका 7 पावटी लग्न केली आनी आसोमेदेवसान ह्या सगळ्याहून पाश देंवसारान तिच्या नवऱ्याक एका फाटल्यान एकाक तिचे लागीं घोव बायल कशी एकवटचे आदींच जिवेशी मारलोले. चाकुनीन म्हणलें, होय, तुज्या घोवांक तुवेंच जिवेशी मारले.
तुका 7 घोव आसले आनी तांच्या एकल्याच्या पोरयान तुका एक तरी भुरगें जल्मूंक ना. तर तूं आमकां कित्याक त्रास दिताय? ते मेले देखून तांचे बरोबर तूंय मोर. तुका पूत ना म्हूण पोरयान जल्मलोली. पळोवंक आमी उरूं जावं. हे आयकून त्या दिसा ती खोंतीन बुडली आनी आपल्या बापायच्या वयल्या कुडांत वचून थंय गोल घेवंक ती सोदताली. पूण तिणेन आपणच भितर म्हणलें, म्हज्या बापायची हांव एकलीच धूव. हांव अशें केल्यार तो लॉजेक सांपडटलो आनी म्हाका लागून तो फोंडांत पावूंक खरो. हांव गोल घेयना जाल्यार ओदीक बरें. पूण म्हज्या जिवितान केडण्यो आयकोनचे सुवातेर म्हजेर मरण धाड म्हूण सर्वेस्परा लागीं मागल्यार चड बरें. हे पावटी तांचे दोगांयचे मागणें बरोबर मोहिमेवून देवा मुखार पावलें आनी दोगांयच्या गोरजांक पावूंक देवान राफायलाक पाठयलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया, तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा. तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला. म्हाका फटोवन दिवं नाका. म्हज्या दुस्मानांक म्हजे वयर नाचूंक दिवं नाका. तुजेर विस्वास ठेवतात तीं कधीच फटोवची नात. जी कोण दिल्लें उतर बेपरवेन मोडटात तेच लॉजेक सांपडटलोय. जबाब, तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वयल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जानवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारोक. जबाब, तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा. तुज्या बोलेपणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. तुजी काकूट विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुज्या पुर्वल्या कालांचो मोग मनान दवर. म्हजे तरणे पिरायेचे पातकांचो उगडास दवरूं नाका. बगोर माये मोगान म्हजो उगडास कर. जबाब, तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो सोत्याच्या मार्गान चलूंक वता. दुर्बलांक आपली वाट दाखयता. जबाब, तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. सोमी म्हणटा, पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता
तो सासणाक मरचो ना. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसूं. भाग्यवंत मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. जेजूशी फारिजे आयले आनी ताका कोसाक लावूंक ताणें विचारलें, कसल्याय कारणाक लागून गोवाच्यान आपले बायलेक सोडून दिवं येता? जेजून असो जाबाब दिलो. तर अरंबाक तावन रोचणारान तांकां दादलो आनी बायल केली आनी ताणें म्हळें, ह्या पासत आपल्या आवय बापायक दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटलो आनी आपले पोतिणीक एकवटतलो आनी दोगांय एक जातलीं. अशें तुमी वाचूंक ना म्हणटच ती आतां दोगांनूय पूण एकूच. देखून देवान जोडलां तें मनशान दोशी करूं नये. तांणी ताका विचारलें, तर लग्न मोडण्याचें पत्र दिवन मोइजेसान बायलेक सोडूंक लायलां तें कितें? जेजून जाप दिली, तुमी ह्या वस्तूंनी तुमच्याच वाद्याचे देखून मोइजेसान तुमच्या पोतिणीक सोडून दिवंक तुमकां रजा दिली. पूण अरंबाक तावन अशें न्हय आसलें. तर हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपले पोतिणीक बायलेक आपणाक अविस्वाशी जाल्या म्हूण न्हय, पूण दुसऱ्या कसल्याय कारणाक लागून तिका सोडून दीत, डायवोर्स दीत आनी दुसऱ्या लागीं लग्न जायत, तो परदवार करता. शिसांनी ताका म्हळें, बायले थंय गोवाची गोत अशी जाल्यार लग्नूच जायनासतना रावल्यार अदीक बरें. पूण तांणी अशें ताका विचारतोच जेजून जाप दिली, हें उतर मानून घेवंक सगल्यांच्यांक जायना. बोगोर हें देवाचें देणें मेळना तांच्यानूच. आवयच्या कुसव्यान तावन इजडे जल्मल्ले आसात आनी मनशांनी केल्ले इजडे आसात, आनी सर्गेच्या राज्याक लागून आपणाकूच इजडे करून घेवपी आसात. मानून घेवंक जातात तांणी हें मानून घेवचें. जेजू क्रिस्ताचें शेवट महान बगाड भाव भणीनो, एकलो पाद्री बोमाय असल्या तरी कारणा खातीर गेल्लो. थंयचो तो एक अनुभव सांगता. आनी हो पाद्री ताचें 2-3 दिसांचें काम बॉम्बे आसलें आनी ह्या खातीर ताका आपल्या वळखीच्या इश्टा एका पाद्रीशीन रावपाक ताणें आसलो थंय 2-3 दिसांक बॉम्बेचे इगोर्जेन. आनी आपूण म्हणटा, आपणाक रूम दिलो तांणी, आपूण भितर बसोन कितें करतलो, भायल्यान भोंवतालो. एक व्हडली गाडी आयली, पॉश कार, लग्जरियस कार, ब्लेसिंगाक हाडलेली बेजार करपाक. भितर गेलो, फादराक सांगलें, फादर आयलो, हांव भायर आसलो. आनी ती फादर लोप घालून आयलो, कार ब्लेसिंग करपाक ती गाडी. आपुणूय गेलो म्हणटा, तो पाद्री सांगता. ब्लेसिंग जालें गाडयेचें. मागीर फादरान ताका विचारलें, कितें रे हाचें मोल? कित्याक व्हडली गाडी. 2,80,00,000 रुपीज, 2,80,00,000 ती गाडी, म्हळ्यार उणें 3 कोटींची 3 कोटींची गाडी. जालें ब्लेसिंग. मागीर तो म्हणूंक लागलो, फादर वील गो फॉर अ रावंड, आयल टेक यू. रावंडाक या, बस गाडयेन, व्हडली गाडी, पॉश गाडी. आनी तो फादर आपणाकूय म्हणूंक लागलो, यो रे म्हणूंक लागलो, वील गो.
फादर ताचे सायडीक बसलो आनी हांव फाटल्या सिटार. गाडी चलता, एकदम वेगळेच भाशेची गाडी म्हणटा हो पाद्री सांगता. फर्स्ट टायम आय वॉज सिटींग इन अ कार, सच टायप ऑफ कार. गाडी गेली, बऱ्या मुखार पावल्या उपरांत सुमार 10-15 मिनटांनी ताणें म्हणटा ती गाडी सायडीक घेतली आनी गाडी थांबयली आनी म्हणूंक लागलो, फादर, आय एम नॉट हॅपी इन माय लायफ. फादर, मैं जिंदगी में बिल्कुल हैप्पी नहीं हूँ. अरे येदी व्हडली गाडी वरान बेजार करपाक हाडल्या आनी हे गाडयेचो धनी म्हणटा जिवितान आपूण खुशाल ना, आय एम नॉट हॅपी इन माय लायफ. मागीर तो फुडें म्हणूंक लागलो, फादर, म्हजे बायलेक डायवोर्स जाय, ती डायवोर्स मागता. पेपर सगळे तयार आसात. कितलें सांगलें तिका, शी इज नॉट रेडी टू लिसन. शी हॅज मेड अप हो मायंड. आपलें मन तिणें थारायलां. डायवोर्स म्हळ्यार डायवोर्स. तांकां 2 भुरगीं आसात. आय डोंट वॉन्ट फादर डायवोर्स. म्हाका नाका डायवोर्स. ती म्हणटा आयकोना. आनी हें सांगता सांगता तो सामको भुरग्या भाशेन रडून फुगार जावन रडूंक लागलो. मराठी भाशेन तेका बरें उतर आसा, ओक्सा भोक्सी रडत होता. ओक्सा भोक्सी म्हणजे सारको झोरींनी रडटा, तुकांच्यो झोरी करून म्हणटा ते भाशेन ओक्सा भोक्सी. बरें उतर तें मराठी भाशेन. रडत होता. आपणाकूय कितें दिसलें म्हणटा तेचें तें आयकून. कोणायकूय वायल्याक दिसतलें, आवय काय बरी कार, केदी व्हडली, वाव, वॉट अ पॉश कार, लक्झरियस कार. पूण ते काराचो धनी ताची गत ही इनसायड बसला गाडयेन तो नॉट हॅपी. His posh car now, it is just a piece of metal. 2-3 कोटींची ती गाडी, सुमार 3 कोटींची ती गाडी, आयज ताचें मोल जालें जस्ट अ पीस ऑफ मेटल. स्क्रॅप कशें, 2 हजारांचें नोत कशें जालें, वालोर नासलेली. कित्याक? ही इज नॉट हॅपी. बिलकुल हॅपी नहीं हूँ मैं जिंदगी में, तो सांगता. Because this car cannot give him happiness. It has only utility value, not happiness value. फकत उजार करूंक जाता. दुसरें खुशाल काय दिवंक ते गाडयेच्यान जायना. गाडीच कित्याक गोर लेगून व्हडलो बंगलो. जायते फावट आमी व्हडले बंगले आनी ताचे भायल्यान कंपाऊंड आनी व्हडल्यो गेटी, व्हडले सुणे बिणे तांच्या दारान पयले म्हणटो दिसता, हाव, these people are really happy. They are lucky, blessed. पूण चित्र हें, ते मागीर येता व्हडलो बंगलो, ती रास बेश्टी फातरांची आनी शिमिटाची. मोल ना. युटिलिटी व्हॅल्यू, नॉट हॅपीनेस व्हॅल्यू. दॅट बंगलो कितेंय जावं. मगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिविताचें आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटा स्टँडर्ड ऑफ लिवींग वाडोवपाक दीस रात आमी झोत्ता आनी मोत्ता. पण स्टँडर्ड ऑफ लायफ, जिविताचो पावडो चडोवपाक आमी भार घेता. जीवन पद्दत बदलपाक आमी, वाडोवपाक आनी ती सुदारपाक आमी जायते वावुरता. घडये ह्याय मनशान तेंच जालें आसलें, पयशेच करपाक, ही गाडी घेवपा खातीर बायलेचेर बेपरवा, वो भुरग्यांची बेपरवा, गोराब्यान सारकी ड्युटी वो बायपास कोत्तालो आसतलो. कित्याक एका हातान आमी म्हणटा ताळी वाजोना, कितें तरी कारण आसतलें. It is not standard of living that makes us happy, but it is the standard of life that makes us happy.
जीवन पद्दत वयर केली जाल्यार तिका मोल ना. गाडी घेतली म्हणटकूच स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग वाडलो म्हूण आमी समजता. पूण वॉट अबाउट द स्टँडर्ड ऑफ लायफ? जिवीत खंय पावलां? मागीर ही गत जाता. कोण एकलो व्हडलो बरो जाणार मनीस म्हणटालो, some people are so poor, so absolutely poor that all they have is money. ते म्हणटा इतले गरीब, ताचे लागीं फकत पयसोच आसा आनी कांय ना, nothing. If all you have is only money, then you are the poorest person in this world. तुजे लागीं फकत दुडूच आसात जाल्यार तूं सगळ्यांहून दुबळ्यांतलो दुबळो म्हणटा तो तूं वो हांव, आनी कांय ना तुजे लागीं जाल्यार. असले आसात. मागीर शेवट काजाराचो हो जाता. ल्हान भुरगीं आसात आनी बायलेक डायवोर्स जाय, एवरीथींग इज रेडी, आनी व्हडली गाडी घेवन ते गाडयेन बसून रडटा. फुगार जावन त्या फादरान म्हणटा ताका, थातारलो, 2 उतरां बुजवणेचीं सांगलीं, आनी कितें सांगतलो? आमी कितें सांगूंक जाता? वॉट कॅन वी डू? फकत वी कॅन फील सॉरी. मीस जाल्या उपरांत नोवेनाचें एकदां एकलो बायल्यान येवन म्हणूंक लागलो, फादर प्रॉब्लम जाला. कितें जालें प्रॉब्लम? बायल पळोवन गेली. मागीर हांव कितें करूं? तूं उलय फादर, तूं मातसो फोन कर तिका. अरे तुजे बायले लागीं हांव कित्याक उलोवं? तुजे बायलेक तुका हांव पादिकारान तुज्या 3 दिसांक आपयला, हांव आयलां. तुजें कितें प्रॉब्लम आसा तें पादिकाराक सांग, हांव पोरकी. आनी तुजे बायलेक लागीं फोनार उलोवन प्रॉब्लम सॉल्व जातलें? तो म्हणटा बायल पळोवन गेली. पुकार जाला. पाद्रीक गड्डला वाटेर, चर्मांक सांगूंक आयिल्ल्या नोवेनांक. पाद्री कितें कोत्तलो? आयचो विशय कुटुंबाची सुरवात, लग्नाचो संस्कार. लग्न संस्काराचें महत्व ओळखुया. कुटुंबाची सुरवात, लग्न संस्कार. डू वी गिव ड्यू इम्पॉर्टन्स टू दीस सॅक्रमेंट? ओ बेश्टी फॉर्मेलिटी. जायते फावटी हें बेश्टी काजारां आमी धांवडायता. मंगळूरचे भाशेन बरें आमसोरान म्हणटा ते, आमसोरान केलें सगळें, गडबडीन सगळें. मराठी भाशेन बरी एक म्हणणी आसा, अति घाई संकटात नेई. चड गडबड जाली म्हणटकूच तुका मागीर संकटान घालता. अति घाई संकटात नेई. काजारां जायते फावट अशीं जातात, गडबडीर फोटी सांगोन. चेड्याक डिफेक्ट आसा, चेडवाक डिफेक्ट आसा, जावं फिजिकल वो मेंटल, कॅरेक्टसाण कोत्ता पूण कितेंय फोटी सांगून काजार करप. पाद्रींक फोटी मारप, ना म्हाका लीव ना, म्हाका आनी कितें मेळना, काजार जातात भोंवतात सुसेगाद. केन्ना एकदां करान काजार करून उडय. चिकवण सारकी घेवप ना. जाता तितलें धांवडावया. चेडो सारको ना, आवय बापूय सगळीं फटयतात. आमचो ना बाय, आमचो चेडो केन्ना सोरो पियेना, केन्नाय फेस्ताक 1-2 दीस पियेता, घेता एक बियर, ना जाल्यार केन्नाच ना. पूण खरी गजाल वेगळी. तो सदांच पियेता, केन्नाय 1-2 दीस पियेना. उलटें सांगप आनी एकदां काजार करून घेवप. मागीर सगळे डिफेक्ट वयर सरले म्हणटकूच हें. दोग जाणां फादराशीन आयल्यान कावन्सिलिंगाक. कावन्सिलिंग दिवपी फादरान तांकां म्हणलें, कोदेली दवरल्यो 2 अश्यो, आतां एकामेकाचो हात धरा, हांव मागणें कोत्तां. होल्ड युअर हँड, होल्ड इच अदर्स हँड. 7 वर्सां जाल्यान काजाराक. हात धर म्हणटा म्हणून आयकून न्हवरो वो तो कोदेल घेतली आनी सायडीक गेलो, कुशीन गेलो, तेचो हांव हात धरिना. तेणें ती कोदेल घेवन गेला म्हणून बायलांनी उगी रावता. मागीर हम भी किसी से कुछ कम नहीं, हांवूय उणी ना. ती कोदेल घेतली आनी दुसरे सायडीक गेली. पादिकार बाबडो आसा. आतां कोणाचे हात धरूंक? म्हजेच हात धरूंक आनी रोजार करूंक? हें कितें चलयलां तुमी तमाशा? पाद्रीशीन येवन तमाशा. रेस्पेरा दीस हातीन हात घालून भास दिल्ली,
हात घोट धरून पाद्री सांगता एकामेकाचो उजवो हात घोट धरात. त्या हाती घोट धरल्यार इट इज नॉट अ हँडशेक. हँडशेक कोत्ता तेन्ना आमी दॅट इज नॉर्मल. हे होल्डिंग इच अदर घोट धरप आनी ती पकड म्हणटा ती घोट धरता ती खंयचे ताका एक शक्ती आसा. घोवाच्या आनी बायलेचे हात घट धरला ताका ती संवसारान खंयची कोणाच्यानूच ती दोशी करूंक जायना. ती शक्ती मोडूंक जायना. इतलो पावर आसा ह्या दोन हातींच्या शक्तींक घोवाच्या आनी दादल्याच्या. दॅट इज नॉट अ हँडशेक. हें जाणा जावचें आमी. ती सारकी समजणी ना बेश्टो हात धरलो ती उतरां म्हटली जालें. व्हिडियो बरो येयल्या पुरो. काजारा दीस वेडींग मॅच करतना बरी हातीन हात घालून वेडींग मॅच केल्लो आनी आमी ताळयो मारताले. हांव तांचेर तें कितें उडयतालें हांव फुलां वो कितें ती आनी सगळीं हांसतालीं. आनी आयज तो म्हणटा आत हांव तुजो धरिना कुशीन वचोन बसला. 7 वर्सांनी काबार. ड्रामा इज ओवर. पाद्री पळयतात बाबडे आं करून. आमकां रेस्पेराचें पत्यान मीस धांवडायल्लें जाय. फास्ट कर फादर 2 उतरां सांग. चड नाका धाकटें करया. आनी आमचे पाद्री जाय ते पडकून हांव तूं सांगता रे 2 उतरां सांग. काजाराक 2 उतरां सांगल्यार तीं जातात. तांकां कडक डोस पडोंक जाय काजारा दीस. तो जिवीत भर उगडासाक उत्ता पळय तसो ना जाल्यार मागीर अशें जाता. बायल पडोन गेली घोव पडोन गेलो. आमी सोदूंक भोंवपाच्यो तुमच्या बायलांक आनी घोवांक. तुमी सांगा. आमकां कॅनन लॉ सांगता आमचो इग्रोज मातेचें कायद्याचें पुस्तक कॅनन लॉ म्हणटात तो धर्मीक. मॅरेज इज अ कावनंट. आमी आमच्या भाशेन म्हणटा करार. तें सादें उतर जाता. कावनंट पेजाद उतर तें. by which a man and a woman establish between themselves a partnership of their well-being of the spouses and to the protection and upbringing of children. Marriage is an institution desired by God and he is its author. देव ताचो धनी. म्हणटकूच आमी ते एकामेकाक भास दिता ती फ्री वील. तुमचे कोणें फोर्स करूंक ना. पाद्री पयलेंच बी जाता कोणें फोर्स करूं. आमचे खोशयेन आमी येयल्या ते तुमचे खोशयेन जावंक जाय. फोटी मारून न्हय धांवडावून न्हय. सेरेमनी हॉलान कितलोय वेळ आमी काडटा. इगोर्जेन आमी जायते फावट बाजार करता. ते कॅमेरामॅन आसतात तांकां आनी पळोवंक जाता की ते ड्रेस घालून ड्रॅगन कशें ते दिसतात. काळे ड्रेस जीन पॅन्ट केंस ते व्हडले ते पळोवपाक तरी तांकां जाता. दे लूक लायक अ डेड ड्रॅगन्स. आमी काळजी घेता. अशें भोंवतात मागीर ते व्हिडियो काडपाक इगोर्जेन. वी आर नॉट बॉदर्ड. म्हजो फोटो आयल्या पुरो. व्हडलो लिपस्टीक लावन मेकअप करून ही उतरां दिल्लीं ती खंय गेलीं. आयच्या दिसा मागुया. आमच्या भाग्यवंत आंतोनीची एक मिलाग्र आसा. कोण तो घोव दुबावलोलो ते काजारी मोडोंक पावले. काजार ताणें मिलाग्र ती आमी जाणा. पुरावो करून भाग्यवंत आंतोनी तूंच तो बापूय. काजार मोडटालें घोडलां. भाग्यवंत आंतोन कोणाकचें वायट नाका. काजारा ताची घोडल्यान ताणें मोडोंक पावल्ली हें आमी जाणा जावया. आयज डायवोर्स पत्यान लोक सेलेब्रेट करता डायवोर्स मेवल्या उपरांत. If you want to keep your relationship long term, you have to forgive. एक तान 2 पावटी न्हय 6 पावटी. आनी तो इगो म्हणटा तो मोदें येवपाक दिवनाका. कितें चूक जाल्यार सॉरी म्हूण काबार कर. Value your relationship rather than being right. ना हांव सारको आहा ताचीच चूक. तें काजारी जिवितान चलोना. तो फॉर्मुला थंय चलोना. चूक जाल्या चूक जाल्या. केन्नाय समटायम्स चूक नासतनाय ओके म्हणून म्हणचें पडटा. इवन इफ यू हॅव नॉट रॉंग यू हॅव टू से सॉरी. आनी कितें म्हणटलो यू हॅव टू एडजस्ट. काजार जाला कित्याक काजारा दी ती फुलां घेवपाक माथ्यार वेडींग मॅच करतना पयरूच हांव
तारीर गेल्लो पेपर हाडपाक. थंय एक मराठी पेपराचेर बरें एक कॅप्शन म्हाका एक कितें म्हणटात तें कार्टून हांसपाचें एक चित्र आसता सगळ्या पेपराचेर. पयलीं म्हाका बरें लागलें. ताचीं उतरां अशीं आसात. एकलो न्हिदला खाटीर, दोग जाण ताचे खोबरेक आयल्या, तो सामको खाड वाडोवन न्हिदलेलो आसा आनी तो म्हणटा खोबरेक आयल्यात तांकां सांगता, त्या दिवशी मी कामाला गेलो नाही होतो, सहज टी वरची कौटुंबिक मालिका बघितली आणि अशें अशें डॅश डॅश. तो म्हणटा त्या दिसा हांव कामाक वचूंक ना देखून टी व्ही वयली फॅमिलीचेर ज्यो सिरियल्स जातात त्यो पळोवपाक ती पयल्या उपरांत म्हजो प्रेशर चडलो, म्हजी BP चडली, म्हजें सगळें चडलें देंवलें आनी हांव असो जालां. बरी आल्ली भलायकी तें झगडीं पळोवन. सिरियलांनी कितें तेंच हेंच चित्र दिसता. बरी समजणी शिकवण आसा, हांसपाचें चित्र तें. तो न्हिदोन आसा, हांव दुयेंत जालो बिकॉज ऑफ दॅट वॉचिंग दॅट सिरियल, फॅमिली सिरियल. ही झगडीं, डायवोर्स आनी कितें कितें सांगपाचें जायतें आसा. खंयटलो बरो आसा ही सांगतलो जाल्यार हें सगळें नॅगेटीव जाता. सो आय वॉन्ट टू फिनीश दीस, वायंड अप और फिनीश दीस homily ऑन अ पॉजिटीव नोट. बरें मातशें कितें तरी सांगूंक जाय. सगळें नॅगेटीव सांगल्यार जायना. देखीच्योय वस्तू आसात. पाद्री कोमुयांव घेवन वयतालो जाणट्यांक म्हयन्याच्या म्हयन्याक. पूण त्या एका घरांत कोणागेर कांय घेयनासलो, पूण लास्ट घरांत फकत उदक घेतालो. त्या घरांत फकत जाणटो एकलो व्हीलचॅरार आसलो आनी ताची बायल. तिंगेर तो बसतालो. लास्ट हावस सगल्यांक दिल्या उपरांत तांगेर कोणागेर आनी ना, चाव बाव कांय ना. तिंगेर फकत आनी ती बायल ताका गरम उदक दिताली. तें उदक घेतलें, 2 घोपरो मारल्यो वयतालो. पूण त्या दिसा ती गरम उदक करूंक विसरली. फादर गेलो सदांचे भाशेन कोमुयांव घेवन कोमुयांव दिलो आनी त्या बायलेक मागीर उगडास येयलो, आरे उदक गरम करूंकूच ना, गरम ना, फादराक गरम जाय. फादर मातसो बस, उदक गरम करून हाडटा, विसरली हांव, बस. आनी फादर ती बायल कुजनान गेली आनी तो दादलो म्हणूंक लागलो, व्हीलचॅरार आसलो, फादर ती भितर गेल्या, ती कोण ती जाणाय. फादरान म्हणलें, ती बायल न्हू रे तुजी सेवा करता मरे. ना फादर, ती म्हजी बायलूच न्हय, ती जावन आसा म्हजी मादर तेरेसा. फादराक पळय कितलें व्हडपण दिसलें ह्या जाणटेल्याचें. शी इज माय मादर तेरेसा, शी इज नॉट ओन्ली माय वायफ, शी इज टेकिंग गूड केअर ऑफ मी. फाटलीं 6 वर्सां जालीं हांव हे परिस्थितीन पॅरलायज जाल्लो, तिका लागून हांव जिवो आसा. शी इज माय मादर तेरेसा. हें तर जालें जाल्यार गो बायल आतां डार्लिंग बिलिंग ती उतरां नाका. ती पयलीं इन द बिगिनींग डार्लिंग बिलिंग ती पयलीं डिक्शनरीर पत्यान मेवनान तसलीं बरीं उतरां गोड गोड. मागीर दीस वयता वयता ती डिक्शनरीर उतरां मेवनान, हो आनी तो मागीर ती हांगासर सांगोंक जायना. पयलीं बरीं आसतात, सॉफ्ट, डोला फोला कोला. मागीर ती सोंसपा ती हितून मेवना डिक्शनरीर बरीं. मागिल्लीं उतरां जाल्यार ती डिक्शनरीर वचनान, नाका जाल्लीं उतरां मागीर इन्सल्ट करपाचीं. ह्या घोवान पळय फादराक काय बरें सांगलें, म्हजी मादर तेरेसा. काजारी जिवितांत काजार जातलें आनी हेंच जावचें. डार्लिंग बिलिंग कांय ना. बायलेन घोवाक मादर तेरेसा जावची, घोवान बायलेक मादर तेरेसा जावची. आमेन. उबी रावून थोड्योश्यो आमच्यो गरजो दोनया देवा फुड्यान घालुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी लग्न संस्कार जोडूंक तयार जाता तांकां आपले शिकवणे वरवीं हो संस्कार देवानूच घडला आनी ताचें म्हत्व इस्कुटावन सोजमूंक तांकां देवाची कृपा मागुया.
आनी लग्न संस्कारा वरवीं देवा मुखार दिलोले विस्वाशी देवा मुखार दिलोले कार्य विस्वाशी रावूंक आनी आपले गोराबे नाजारेताच्या गोराब्या सारके करूंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, ही मागणी करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा, ही मागणी करता तुका. रुमिल्डा पेरेरा हिणीन ह्या मिसा भेटीन आपले इंतेसांव भेटयलां. तिचेर आनी तिच्या कुटुंबाचेर बागीवोत आतोनीचे विनवणेन देवान सुबा आशिर्वाद घालूं म्हूण देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, ही मागणी करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा, ही मागणी करता तुका. भोव मोगाळ बापा, सगल्या बावार्थान ह्यो गरजो तुजे मुखार दवरल्यात त्यो आमकां मेळोवन दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन करूया. C16 पेज 35. परमेश्वरा, वरदाना, सोमेस्तानी, भेटोची. परमेश्वरा, वरदाना, सोमेस्तानी, भेटोची. दुपाचो सोसो पोरमो, दोंदोमी चोडटा सोरगा. दिसपोरी आमची दाळा, ईश्वरा तुजी मोगा. परमेश्वरा, वरदाना, सोमेस्तानी, भेटोची. म्हज्या बाबणीनो, म्हजें तुमचें बळिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवं. भोव कोनवड्या बापा, आमचे खातीर गरीब आनी विधेय जाल्ल्या तुज्या एकल्यास आंकवार पुताचें मोगाचें बळिदान आमी तुका दिनवाशी काळजान समोर भिताव. बागीवंत आंतोनीचे विनवणेन आनी ह्या बलिदानाच्या बोळान मोठवाशी बेसाक आपल्या भावा भयणीक आनी विस्वाशीपणान जियोंक आपले जिणेच्या मोगाचें बळिदान करूंक कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां जावं उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेष्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोडान सुफळ करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांचें उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सुसुकवेचे आदी ताणें उणो घेतलो, गादीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बेसो समोर उच. तेसपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बेसत आनीक समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, ही म्हज्या उगडासाक. बाबार्ताचो गोट परगोटुया. सोम्या जेजू आमी ओडो खाता आनी एकादशी पियेता, तितले पोटी तू वैभवान येसू, आमी तुजे मरण परगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी की सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केल्ले खातीर आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या पुताची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्त. बापा तूं जेजूच्या मरणाचें आनी पुनर्जीवनपणाचें बळिदान आमी तुका बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी की सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे प्रेतमेचेर विस्तार आलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाक, फिलिप नेरे आमच्या गवळी बापाक आनीक सगळे आदनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर, तांकां तुज्या इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारये देवाचे माये संगाती, बागेवंत धर्मदूता आनीक सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेचे एकपणान सरपदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजून शिकयल्ले मागणे दीर्घ घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपट्टो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका. सर्वेश्वरासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सुवस्थ काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्त चेण्याक आमी बरो वाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनीक सर्व कांतांतली वाटाय. कित्याक राजवती पदवी आनी महिमान तुजी सासणाच्या सासना. समया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनीक राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. समयाची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कोर,
देवाचे शिले संसाराचे पाप काडलेले आमची काकुतपूर देवाचे शिले संसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती शेलयेच्या जेवणांत वांटो घेवंक फुडें सरतलीं आमी सगळीं सुवागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली कोमिन्यांच्या वेळार आमी गायन करूया D23 पेज 60 Awdeta, am so
चिरोगो पिवोन गोडवे उर्वो जाल्या मना पोरोस मोजो उडो कानरुचीचे स्वामी म्हणटा एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार तुमी म्हजे शीस म्हूण सगल्या मनशांक कळटलें. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा आमच्या बापा, भोव पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला देखून तुका आमी काळजांत तावन दिन वाचतां. आनी जशें भाग्यवंत आंतोनीन तांबोन आसतना तुजी भोक्ती आनी अप्रिमीत मोगान तुजे पोरजेची सेवा केली, तशेंच आमच्या भावा भयणीचे चाकरेंत आमचें जिवीत खर्चूंक आनी अशी काळजांत तावन तुजी खरी भोक्ती करूंक आमकांय कृपा दी म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचें सोवें आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात तुजें तुमचें लग्नाचें जिवीत मोगान भरलेलें करूंक तुमकां धाडटा. देवाचे मोडुका. कांय कळोवण्यो कोणाक तर मिसां दिवंक जाय वो इगोर्जेक डोनेशन दिवंक जाय जाल्यार आमचें ऑफिस उक्तें आसा थंय तुमी वचून दिवचें. मिसा उपरांत सुविनियर रूम उक्तो आसतलो. तुमकां धार्मीक वस्तू जाय जाल्यार थंय मेळटात. 2 व्हिलर्स पार्किंग आमचे इगोर्जेच्या कंपाउंडान जातलें. 4 व्हिलर्स आमचो पार्किंग लॉट आसा थंय दवरच्यो. आमचे कोंफरात भाव तुमकां सांगतात तें आयकात. फकत सांजे 4:30 वाजतांच्या मिसाक येतात तांच्यांनी 4 व्हिलर्स आनी 2 व्हिलर्स आमच्या कंपाउंडान पार्क करूंक जातात. जाणट्यांक वो पिडेवंतांक कोण घेवं येतात तांणी आपले मोटर सिमितेरी वाटेन आसले कॉरिडोर आसा थंयसर थांबोवचें आनी थंय जाणट्यांक वो पिडेवंतांक देंवोवचें. कित्याक थंय पावंडे नात. थंयसर एक रॅम्प आसा तांकां चडूंक सोंपें जाता. आमची फिरगोजीचे वस्तुऱ्यांचे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसात ती आपणे रांदलोले नस्तो आनी खावपाच्यो वस्तू घेवन आसतल्यो आमच्या बँड स्टँडान. तांकां वस्तू घेवन तुमी आदार दिवचो. तुमची घुमसार आयकूंक 1 वा 2 म्हणयारी आसतले. मिसां चलता आसतना आनी मिसां भायर लेगून ते कुमसोदोरीन हाजीर आसतले. कुमसोदोर आमी मातशे दुसरे कॉरिडोरान दवरल्या हाची मातशे चोत्राय दवरची. थंयसर एक रूम आसा थंयसरूय 1 म्हणयारी आसतलो. सालिगांवचे सेमिनारीच्या रेतुरान सेमिनारी पासो डोनेशन कुपन धाडल्यांत आमची व्हॉलंटियर्स इगोर्जे भायर बसून आसात. तुमचे कडेन मागता तुमची फूल नापाकडी दिवन आमचे सालिगांवचे सेमिनारीक उदारपणान तुमी आदार दिवचो. कालच्या दिसा तुमच्या उदारपणान धोर्मदान जालां 1,40,02,800 रुपया. ह्या तुमच्या उदारपणाचेर देवान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालचो. सगळीं उबी रावया. भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येतां आनी तुजी दोळार नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागतां. नोमान तुका भाग्यवंत आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दोर्म दिता. खोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मूळ. बोर म्हजें मौन जाणवायन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान. आनी सोर भोंवती म्हज्या कोन्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओडकून घेतां आनी म्हजें गोदी बरीत काळीज तुका उक्तें करतां. आनी तुजे विंगेंत आयिल्लो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसण येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगितां आनी बोरवाशान रावतां. भाग्यवंत हातून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोळार नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळलीरपण आनी उपोद्रे म्हज्या हुस्की आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आखांत पडय.
तुजे विंगेत असल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो आनी मेळोवन घे म्हाका उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोतींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. उत्सुऱ्यांच्या बागीवन तांतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनाय पूण हांगा सदांच पावंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवीदार मजतीन एक काल्तिकायचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाळाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोदीन जेजू सारकेले बरे गवडी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोदी कोर. आमेन. बागीवन तांतून आमचे पासत विनोदी कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, ह्या संवसारांत आसतना सोपूर्ण प्रिती मोगाचे वाटेन मुखार सरून तुज्या राजाचेरूच आपलें ध्यान मोन दवरून बागीवन तातूंत तुवें आपयलोय. हीच मोगाची वाट धरून संतोष बरीत काळजान फुडें वचूं ताचे विणवणेन आमकांय धीर दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सोमयांच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. देवाचो आदार सदां काल आमचे थंय.